आता अशी न्यूज आहे की एलपीजी शॉर्टेजीचा विषय जो झाला तेजेर कितें पळयला पळय हांवें त्या दिसा विधानसभेतूच सांगलेलें की एलपीजी शॉर्टेजी जातली आनी दुसरें म्हटल्यार जो प्रायस आसा तो वाडलो आसा हेजे फुडें आनीक वाडपाचो आसा सो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिजर्व करपाचो कांयच तेंच्यांनी धोरणांच दवरूंक ना जी दवरिल्ली ती कंप्लिशन जावंक ना आनी आयज कालच्या दिसा हांवें एक्सप्लेन केलें की कितलेशे अशे प्रोजेक्ट ते सांगता की गोंयचे जनते खातीर बरें आसा म्हणून ते प्रोजेक्ट कंप्लीटूच जायना सो कंप्लिशन डेट ते एक दिता पूण ती मागीर फुडें वर्सान वर्स फुडें फुडें धुकलिता सो हो सरकार जो आसा हो सरकार लोकांक त्रास आसा आनी कितें म्हटलें वराक लागून हें जाता म्हणून न्हू हें चड जाता ह्या सरकाराक लागून पळय कालचो जो रिप्लाय आहलो पळय तो फक्त एक भाशणां दिवपाचो एडवर्टिजमेंट करपाचो असलो रिप्लाय आसा कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी बजेटाचेर तांकां पूर्णपणान एक्सपोज केलें की तुजें बजेट कशें सारकें ना तुज्या बजेटान कितें तुवें घातलेलें आसा तें एक्च्युअल ना तूं एक टायमार म्हणटा की 100 कोटी प्रायोरिटी लिस्टार आमदारांक दिता म्हणून आमी पळयता की लोक आमकां विचारता 100 कोटीचें कितें केलां आमकां म्हणून कित्याक 4300 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट टोटल आसा आनी तितून समज 100 कोटी आमदारांक दिले जाल्यार 4000 कोटी जाता टोटल सो 4000 कोटी ह्या बजेटान प्रोविजनूच दवरूंक ना सो लोकांक पिशान काडपाचो प्रयत्न आयज मुखेलमंत्री करता कित्याक हे इलेक्शन इयर आसा आनी इलेक्शन इयरान तो दाखोवंक सोदता की आमी खूब कितें कितें केलां म्हणून पूण पोक्यो फोगट्यो म्हणटा पळय फोगट्यो त्यो वाजोवपाचो प्रयत्न आयज सद्याक दिसता मुखेलमंत्र्याक काल पोर्ट लिमिटाचेर काल सीएमान एश्युरन्स दिला तुमकां विश्वास आसा पळय कशें आसा आतां खुबशी एश्युरन्स आयज आमी पळयताय गेल्या त्या 3 दिसांनी अशें दिसान येयला की सगळ्याच एश्युरन्सीस दिवन सोडटा सीएम आतां पोर्ट लिमिटाचो हो प्रश्न जो आसा तो कितलींशीं वर्सां चालू आसलो आतां आमच्या शिरगांव वाठार जावं आमचो नावशी वाठार ह्या एरियेन आमकां सामकी पोर्ट लिमीट लागता ऑलरेडी एमपीएचे जे फोर्सीस आसा ते येता एक टायमार आमचे नुस्तेकार भाव जे वयता जे ट्रेडिशनल नुस्तें कितले हजारांनी वर्सां नुस्त्याक वयता तांकां येवन त्रास पासून करता सो जे एश्युरन्स काल दिल्ले आसा मुखेलमंत्र्यान ते पावपाक जाय फुडें दुसरी असेंब्ली येतली परत सेम सिच्युएशन येवपाक जायना कित्याक आमी पळयता की एवरी असेंब्लीक जे सांगलेलें आसता ते फुडें परत आमकां विचारचें पडटा परत डिमांड घालचें पडटा सो एश्युरन्सीस कितले हे जातले ते म्हाका फुडले असेंब्ली येतली तेन्ना कळटलें ना फुडें आतां कितें करतले तेजेर कळटलें